And when you have a state probe which is coinciding with a central probe, sometimes maybe more confusion can come out of it, and the logical conclusion of that investigation may not be reached. Which is why perhaps he's saying that if you find that there is some attempt to hush up that, then I think the demand for a state probe or some other uh, agency to probe it was justified or plausible. फाटल्या विधानसभा इलेक्शनाक फोंडे अपक्ष राविल्लो राजेश वेरेकार गोवा फॉरवर्डात गेलो. गोवा फॉरवर्ड ह्या पक्षान आज गोयचे हित राखला. गोवा फॉरवर्डान सगळ्या गोंयकारांक सामावून घेवपाचें काम केलां. तर ह्या सगळ्या गोवा फॉरवर्डाचें कार्य पळोवन हांव ह्या पक्षा कडेन आकर्शीत जाल्लो आसा. आज बाब राजेश वेरेकार आनी ताजे फोंडेचे सगळे सांगात्यांक गोवा फॉरवर्डाचे फॅमिलीन वेलकम करपाक खूब आमकां उमेद आहा. राजेश वेरेकार हो एक बरो सोशल वर्कर जो एक इलेक्शन गेले खेपे उबो रावन इंडिपेंडंट म्हणून खूब मतां घेतिल्लीं आहा ताणें. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.